ओके सांसाड़ा रे सांसाड़ा होतो नहीं चाहिए और आम्ही आता सालिगांव आसा आणि सालिगांव आम्ही अशे जंक्शनाचेर आहा एक सामके एक बिजियस्ट जंक्शन काय आहा म्हणजे आम्ही सालिगांवच्यान जो पिलेन रोड वयता इंडस्ट्रीन ते जंक्शनाचेर आम्ही आसा आणि तुम्ही पळोवपाक शकता हांगा कशें ट्राफिक जाम जाता हांगा इतले व्हेहिक्युलर जो ट्राफिक आसा तो इतलो आसा की हांगा लोकांक भरपूर प्रॉब्लेम जाता आणि तेतून मेन जो कारण आनी एक ट्राफिक जाम जावपाक ते म्हटल्यार हांगालो जो रोडाचे जे कंडिशन आहा जो काब्राल असेंब्लीन व्हडले सांगतालो की रस्त्याचेर खड्डे ना आणि सगळे बरे आहा गोंयान रोड बरे आहा आमी जेट पेचर मारता आणि कितें मारता गोंयान डेव्हलपमेंट करता जाल्यार हे कितें आणि हांगालो जो आमदार केदार नायक जो बीजेपीन गेल्लो डेव्हलपमेंटाक लागून जाल्यार हेच ते डेव्हलपमेंट होच तो रोड हेकाच लागून तो गेल्लो काय हो एक प्रश्न सगळ्या लोकांक सध्या पडटा हांगा आमी जंक्शनाचेर आसा हांगा लागीं एक स्कूल आसा आणि ह्या स्कुलाची भुरगीं जेन्ना स्कुलांच्यान सुट्टा तेन्ना हांगा मेजर इश्यू जाता तो म्हटल्यार हांगा वयर जे सालिगांव प्लांट आसा गार्बेज प्लांट आसा त्या गार्बेज प्लांटाक लागून भरपूर गाडयो येता गार्बेजीचे आणि भुरग्यांक हांगा रस्तो क्रॉस सुद्धा करपाक मेळना वास येता तो डिफरंट गजाल पूण भुरग्यांच्या सेफ्टीचो सुद्धा तितलोच हांगा प्रश्न आसा सो ते गार्बेज जे गाडयो येता ते खंयच्या टायमार एलाव करपाचे कितल्या टनाचे एलाव करपाचे हेचेर खंय तरी एक बंधन आसपाक जाय रेस्ट्रिक्शन आसपाक जाय कित्याक हो एक रेजिडेन्शियल एरिया आसा रेजिडेन्शियल एरियांतले हांगा भुरगे आसतले जाणटे आसतले पेडेस्ट्रियन आसता हे रोड क्रॉस करता रोड यूज करता आणि ताका लागून तुम्ही पळयता हांगा मेजर प्रॉब्लेम जाता आता ह्या रोडाचे कंडिशन आमी इतल्याक लागून हायलायट केला की हांगाल्यान कितलेशेच लोक आता तुम्ही पळयता नॉन स्टॉप गाडयो वयता हे पिलेन इंडस्ट्रीन वयता चडशे गाडयो पिलेना वयतात पिलेनाचे येतात सकयल येतात सालिगांव वयतात म्हणजे आमचे म्हापसाचे जावं पेडण्याचे सुद्धा लोक हांगाल्यानूच ट्रॅव्हल करतात जेन्ना कंपनीन येतात तेन्ना जाल्यार ह्या रोडाक अजून मेरेन जेट पेचर यांचो कित्याक पावोंक ना काय जेट पेचर मारले आणि ते जेट पेचरार कितें दामार मारलेले इम्पोर्टेड ते व्हांवून गेले काय केदाराक हांगा व्हॅल्यू दिना केदाराक हांगा केअर करूंक ना केदार आतां उडकी मारून गेला तो केदाराक डस्टबिनान काढून मारला काय बीजेपीन म्हणजे केदाराची कामां जायना काय हे कितें हे सगळे प्रश्न सध्या लोकांकूय पडला आमकांय पडला आतां आमच्या वांगडा आमची टीम आसा सालिगांवची आमच्या वांगडा हांगा जे ते इश्यूज फेस करता हांव मागता तेंच्या कडेन की तेंच्या सांग मेन म्हटल्यार स्कुलाच्या भुरग्यांक कितें प्रॉब्लेम जाता तो तू सांग मरे म्हजें नांव साईनाथ आजीपी सालिगांव तुम्ही पळोवंक शकता रस्त्याची कंडिशन सारकी एकदम वायट आहा आणि हांगासर जो ट्रक येता 16-20 टायरांचे बीन येता ट्रक पळय हो रस्तो ते रस्त्याक केपेबल ना ते टायमचे लोड घेवन वचपाक आणि जेन्नासून हो सोनसाडो आणि सगळी गार्बेज ऑल ओवर गोवा हांगा येता आणि आमकां त्रास जाता पळय ते तुमी स्वता पळोवंक शकता रस्त्याची काय कंडिशन जाला प्लस स्कूल सुट्टा तेन्ना खूब भुरग्यांक त्रास जाता हो सारको म्हणजे सारकोच पाड पडला रस्त्याचेर तर हेंच्यात मातशी दखल घेवची भुरग्यांक मातशें एक रिलीफ खंय दिवचें आनी पेरंट्सांक जे करून ते भुरग्यांक व्हरोंक येता पळय म्हजें नांव जॉन RGP सालिगांव टीम मेन हांगा आमी आतां एकठांय जाल्यार फकत आमचे रोडांचे कंडिशन सांगपाक लोकांक हायलायट करपाक की आमचो एमएलए गेल्लो डेव्हलपमेंटाच्या नांवान अजून पासून कितें डेव्हलपमेंट जाल्लें अशें दिसना कित्याक हांगाच म्हणून न्हू आख्ख्या आमच्या सालिगांवान चडशा जाग्यांचे रोडांचे पाडूच पडला हे व्हडें पडल्या आणि हेजे कारण मेन कारण हांगा सगळे ट्रॅफिक जॅम जावप आणि हांगासर आतां आमचें एक स्कूल आहा लुट्स कॉन्व्हेंट थिंगासर वयतले जाल्यार पासून हांगासर कितलेच स्कूल सुट्टा त्या टायमाचेर इतले ट्रॅफिक जॅम जाता की हे मेन रोड इंडस्ट्रीन वयता सो हेवी व्हेकल्स ज्यो वयता त्यो सारक्यो हांगासर
लोकांक चान्सूच पडना वचपाक पासून. रोडूय मातसो नॅरो को आहा आनी हे व्हण्याक लागून चड त्रास जाता. आनी मागता हे गव्हर्मेंटा कडेन हे आमचे बेगींतल्या बेगीन हे रिपेर करचे रोड. ना हेचो वासाचे उलय मरेचे गार्बेजचे. मेन थिंग म्हणजे जो पळय हो प्लांट हा त्याने वाडयला तो इतलो वास मारता. पोला ती भुरगीं आहा फाल्यां सनसाड हाडूंक सोदता तो सनसाड्याच्या तूं आनी खूब आमकां वास आमचे भुरगीं आमची सीक पडटली. एकूच आहे न्हू कांदयेक वास मारतात वट्या जाल्यार ती सोसूंक जायना. प्लस थिंगा कॉलेज आहा स्कूल आहा प्रायमरी स्कूल आहा शाळा आहा आनी हे आमचे मेन स्कूल सालिगांवान मेन स्कूल इतले बिजी आहा जवळ जवळ 1000 भुरगीं शिकता. 1000 वयर सुद्दां जाता. आमचे जोर आली ती जोरीची पाड घालून उडयली सगळे डायल्यूट जाला उदीक भितून नातले सुद्दां जाल्यार हें सुट्टा हांगा कुयर फुट्टा इतले पाड पडला सगळे. ते सरकाराक मागता ही पळय ती गार्बेज हाडटा ती मातशी कमी करची. ती पयलींची अशी नासली ती एक ओके हाडली ती डबल आमकां धांवचे जाय. सरकार डबल इंजीन आहा ते हांगा हाडूंक सोदता ते आमकां मागीर परवडचें ना हांगासर. ते मागता सरकारा कडेन मातशें बंद करचें नाजाल्यार आमी फुडें कितें स्टेप घेवंक जाय धरना धरूंक जाय ते आमी धरतले. मेन हांगा जो इश्यू आसा तो दोन आता रोड आमी सांगलेत आनी गार्बेजचो इश्यू. आता गार्बेजच्या प्लांटाचो हे व्हडले हाय टेक्नॉलॉजी यूज केला म्हणटा आनी गजाली करता पूण हांगा लोकांक जो वास मारता आनी तेजे जे पोल्युशन आसा आनी प्रूव्ड आसा सकयल जे बांयो आसा आनी जशें साईन सांगलें की झरे आहा हे ऑलरेडी पोल्यूट जाल्ले आसा आनी ते पोल्युशनाक लागून कितें जाला लोकांक ते बांयो यूज करपाक मेळना. जर आमी बांयांचे हांगा उदकाचे आमी लास्ट टायम व्हिडिओ काडपाक गेल्ले एवरी वेल इज पोल्युटेड तेजेर एक लेयर कशें येयला ऑयली लेयर कशें येता वास येता उदकाक आनी सगळें म्हणल्यार हे लीक जे आसा पळय हे सकयल लिकेज जाता सिपेज जाता आनी ते सगळे ग्रावंड वॉटरान देंवता आनी ग्रावंड वॉटरांतल्यान सगळे जे आमचे बांयो झऱ्यांचे जे उदक आहा पळय ते पोल्यूट करता आनी हेका लागून लोकांक हो मेजर प्रॉब्लम फेस जाता. म्हणल्यार गार्बेज प्लांट आमी जेन्ना दोंगराचेर हाडटा तेन्ना हे प्रिकॉशन्स आमी घेवपाक जाय. हे डबल इंजीन सरकार म्हणटा व्हडले आपूण गव्हर्नन्स चलोवपी गव्हर्नमेंट चलोवपी सरकार म्हणटा. आमी इतलेंच म्हणटा की ह्या बीजेपीच्या डबल इंजीन सरकारा कडेन सादी गार्बेज ट्रीट जायना. इमेजीन करा ज्या सरकाराची गार्बेज ट्रीट करपाची लायकी ना गार्बेज हँडल करपाची लायकी ना तेंच्या कडेन आमी सरकार दिला गोंय चलोवपाक. इमेजीन करा की तुमचे फ्युचर कितें आसतलें. गळ्यान पट्टे घालून भोंवले म्हणून फ्युचर जावपाचें ना तेंच्यांनी फुगड्यांक आपयले म्हणून फुगडे जावपाचे ना. त्यांचे मिनिस्टर कितें कांड करता आनी कितें कांड करीत येयला. हेच्या पयलीं मिनिस्टरान कांड केले आतां लेटस्टूय कांड जाला. सो हे सगळ्यांनी लक्षांत दवरपाक जाय की हे फुगड्यांक आपयतात बाबा ते फुगडे घालपाक आपयता आनी कित्याक आपयता हे लोकांनी चिंतपाक जाय. आनी ह्या मिनिस्टरांचेर कितलो विश्वास दवरपाक जाय बीजेपीचेर कितलो विश्वास दवरपाक जाय हे सगळे लोकांनी हे विचार करपाक जाय चिंतपाक जाय. कित्याक हांगा सध्या लोकांच्या जिवा कडेन लोकांच्या लायफा कडेन आनी आमचे जे एनवायरमेंट आसा आमचे जे उदक आसा हे सगळ्या कडेन ह्या बीजेपीचो सरकाराचो खेळ चल्लोला. आनी गार्बेज म्हटल्यार जसो संसोडो ते म्हणटा पळय एक भांगराचे तांती दिवपी कोंबडी गळी म्हणजे ते तांती दीत हा सेम आता संसोडो हांगा करपाचो तेंचो प्लॅन आसा. गार्बेज मॅनेज ही जावपाची ना गार्बेज ट्रीट ही जावपाची ना. डंपिंग जातले कॉन्ट्रॅक्ट काडटले कोट्यांनी रुपया मोडटले कोट्यांनी रुपया खातले आनी लोकांक फोंडान घालतले आनी हेच तेंचे हें चल्ला. आनी केदार नायक जो गेला हो एक वॉयसलेस आनी एक हेल्पलेस कसो एक आमदार सध्या भितर बीजेपीन गेल्लो आसा. म्हणजे तो आतां बीजेपीन गेला आनी तेका सामको ट्रॅप करून उडयला. तेका उलोवपाक तेका ताकद ना नाल्यार उलोवपाक तेची लायकी ना सध्या. कित्याक म्हणटा कित्याक हे जे सध्या हांगा घडटा हे इश्यू तेणे हायलायट करपाक जाय आसले आमकां हांगा येवचें पडचें नासलें. आमी भरपूर दीस रावले हे बाबा हँडल जातले हे करतले पूण आमी पळयलें की हे हँडल जायना. एसेंब्लीनूय हेचेर केदारान आवाज काडूंक ना. सो हे खंय तरी कंट्रोलान येवपाक जाय. आमच्या सायडीच्यान आमी लेटर करतले कित्याक स्कुलाच्या भुरग्यांक हांगा भरपूर मेजर प्रॉब्लम जाता आनी रोड आहा तो जाता तितले बेगीन हांगा हें करपाक जाय रिपेर करपाक जाय. आनीकूय इश्यू आसतले आमी तुमकां हायलायट करून दाखयता की सालिगांव ह्या गांवांत जो एक हेरिटेज विलेज कशी आहा ह्या गांवांत आयज मायग्रंटांचे आयज घाटयांचे बस्ती कशे वाडत आसा घाटयांची घरां कशी वाडत आसा. प्रॉपर्टीनी प्रायव्हेट प्रॉपर्टीनी कशी घराची घरां बांदलेली आसा शेतांनी कशी घरां बांदलेली आहा आनी कसो हो गांव गोंयकारां कडल्यान घाटयांच्या हातीन वचता हेय तुमकां दाखयतले. आनी पंचायतीचे तर हेचेर मात सुद्दां लक्ष ना. पंचायत तर हेचेर कसलेंच एक्शन घेयना कांयच उलयना. तुमी पळयता जाल्यार वाटेचेर सगळे आयज मायग्रंटांनी गाडे घातलेले आसा ते गाडे थंयसर सामके रस्ताच कहे पडलेले आहा. जाय तो येता गाडयो घालता
लोकलांक गाडे घालतात, लोकलांक त्रास करतात, लोकलांक थंयसर नोटीसी मारतात आणि घाटयांचे गाडे आसा ते घाटयांच्या गाडयांचेर कोण नोटीस मारिना, घाटयांक कसलो त्रास दिना. म्हणजे हांगा कितें सेटिंग आहा हे पंचायतीनूय आन्सर करपाक जाय. आनी पंचायतीकूय सांगता की आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स तुमच्या पंचायतीन आतां कितें करपाक जाय, RTI घालपाक जाय, डेटा काडपाक जाय, तुमकां तुमचेर कंप्लेंट्स घालपाक जाय, मेमोरेंडम करपाक जाय, तुमचे डिस्क्वॉलिफिकेशन घालपाक जाय, सगळें करतले. हांगलो जो सरपंच आसा हे सरपंचान हेच्या पयलीं आतां लास्ट टायम आमी दाखयल्ले सुद्दां तुमकां कशें मायग्रंटांक घाटयांक थंय आख्या प्रॉपर्टीन त्याच्या वॉर्डान घरां बांदपाक दिल्ली आसा. सगळें इल्लीगल आहा, तेचेर इन्स्पेक्शन जाला, ते सगळे मेजलेले आहा, पूण तेचेर अजून मेरेन एक्शन जावंक ना, डेमोलिशन ऑर्डर येवंक ना. सो हेच्या फाटल्यान सरपंच कितें करता, हितून सरपंचाचो हात आसा काय, हे सगळे क्वेश्चन सध्या आमकां पडलेले आहा, लोकांक पडलेले आहा. पूण हेचो सुटावो करप नाल्यार हेचो आन्सर लोकांक दिवप, हेका आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स तयार आसा आनी आमी ते दितले. खातात मरे गाटयांक घरां दितात आनी आमकां गोंयकार आमी उरले. आख्या आतां गांवांत सगळे घाटीच जाला मरे, सगळे शेतांनी डोंगरार सगळे घाटी आनी पंचायत काय पळयना. सामके चोरीत आहा. धुल्लेले आहा मनीस पासून पळय आख्खो मनीस येता भितर कोण घेवचे गाडे घेतले मरे आपल्या नावार हांगा आमकां आनी एक आमी फायंड आवट करतले की खंयच्या मेंबरान हांगा पंचायत मेंबरान गाडे घेतला आनी घाटयाक रेंटाक दिला, खंयच्या गोंयकारान नांवार घेतला आनी घाटयाक दिला, हे आमी फायंड आवट करतले. कित्याक हांगा सालिगांव जर पळयत जाल्यार आमचे गोंयकार कोण धंदो करता पळय तांकां प्रॉब्लम करतात, तांकां नोटीसी मारतात आनी घाटयांक गोंयकार थोडे घेवन दितात. म्हणजे सगळे पंचायत वांगडा सामील जावन हे सध्या सगळे करीत आहा. सो हेचेर आमची नजर आसतली. आमी इतल्याक लागून तांकां शिटकावणी दिता की तुमी आतां खूब टायम तुमचो हनीमून पिरियड तुमी मजा मारली, एन्जॉय केले, पूण आयच्यान लक्षांत दवरा की रेव्होल्युशनरी गोवन्साची नजर ही सालिगांवच्या पंचायतीचेर आसतली आनी ती आमी दवरतली. आतां तुमकां दाखोवपाक सोदता मुद्दाम हो काब्राल जो व्हडले गजाली करता, हो तोंडान दाट मिनिस्टर जो उलयता व्हडले आपूण हेल्मेट घालून येतलो, आपूण रस्त्याचेर भोंवतलो, तूं आपणाक भोंवड म्हणून आमच्या आमदाराक सांगता. हे पळय हांगाच तुका दाखयता आमी हे लोकांक अशें कितें प्रॉब्लेम फेस करचे पडटा ते हांगा. आनी रोड सेफ्टीचे गजाली हे जेन्ना उलयतात, व्हडले कॉन्ट्रॅक्ट दितात, रोड सेफ्टी ऑडिट तुमकां दाखयता मुद्दाम ह्यो हांगा. हो आतां बोर्ड आसा, हो आतां हांगा सायनबोर्ड आसा, हो सायनबोर्ड आतां स्पीड ब्रेकराचो, हो स्पीड ब्रेकराचे पेंटिंग तर ऑलमोस्ट केल्ले आहा. सो तुमी पळया ह्या बोर्डाचे कंडिशन कितें आहा ते. एक रोड सेफ्टीचे मॅन्युअल असतात, रोड सेफ्टीच्या मॅन्युअलान डायरेक्ट बरयल्लें आसा, तेतून क्लियर कट सांगला की ते गायडलायन जे केला, IRC गायडलायन्स असता, इंडियन रोड काँग्रेस म्हणून असता, सो तेंच्यांनी गायडलायन्स केला. भितर क्लियर कट बरयला की एट एनी गिवन पॉइंट म्हणजे खंयच्याय वखदाचेर खंयच्याय टायमाचेर हे जे बोर्ड असतात, हे जे सायनेजीस असतात ते बरे कंडिशनान आसपाक जाय, तेंची रिफ्लेक्टिविटी आहा ती 80% आसपाक जाय. ह्या बोर्डांचे ऑडिट म्हणजे तेंचे जे चेक करतात ते बोर्ड सारखे आसा काय नाही वर्सान 2दा ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान करपाक जाय. सेकंड म्हटल्यार हेंचे मेंटेनन्स हे करपाक जाय, पावसान एकदा हेंची क्लिनिंग जावपाक जाय. सो हे सगळे जे आसा पळय हे सगळे कांयच करिना. हांगा कॉन्ट्रॅक्टर वांगडा सेटिंगां जातात आनी हे आमच्या जिवाकडे खेळटात आनी ह्या काबरालाक असली मस्ती मारल्या तो फक्त तोंडान इतलो सुबेस उलयता पळय. कित्याक जाणा तांकां आयज गोंयकारांच्या मतांची गरज ना. तेणी आपल्या पोंट्या मळार आनी कुडचड्यार घाटयांची मतां करून दवरलेली आसा. तांकां घाटयांची मतां पडटात, हे जिखतात आनी गोंयकारांचो जीव हे घेतात. हांव म्हणटा गोंयकारांचो जीव ह्या रस्त्यांचेर घेतात. हांगा आतां कितले एक्सिडंट जाला आसतले, कितले जाणांक तेजो हेल्थ इश्यू जाला आसतले, गाडयांचो तर ब्रेकडावन तर आसात, तेका काय कोण कॉम्पेन्सेशन दिना. आतां गाडयांचे टायर जातले, नाल्यार शॉक्स जातले, नाल्यार बाकीचे गजाली वेर एंड टेर जातले, तेचे जे मेंटेनन्स आसा ते कोण तेका दिना. तेका आपणाकूच ते खर्चान घालचे पडटा. तुम्ही पयलींच म्हारगाय वाडयल्ली आसा
तुमचे पेट्रोल कॉस्ट वाडलेले आसा, तुमचे बाकीची म्हागाय वाडलेली आसा आनी तेतून लोकांक हे एडिशनल कॉस्ट जाता. हेल्थाकूय लागून प्रॉब्लेम जाता, तेका लागूनय खर्च जाता आनी लोकांच्या गाडयांच्या मेंटेनन्साकूय जाता. सो हे सगळे हांव इतल्याक लागून सांगता की लोकांनी लक्षात दवरपाक जाय. गोंयांत पट्टे घातले आनी भोवले म्हणून बीजेपी जिंदाबाद न्हू, डबल इंजीन म्हटले म्हणून डबल इंजीन जावपाचें ना. विकास म्हणलो विकास दिसपाचो ना. आमकां काय विकास दिसोंक ना. आमकां जर बदल दिसता जाल्यार हो बदल दिसता. हांगा लोकांची भेणां मोडपाचे, जीव वचपाचे, लोकांचे गाडयो मोडपाचो हो मात बदल दिसता. हांगा सालिगांवच्या लोकांक गार्बेजचो वास घेवपाचो हो मात बदल दिसता आनी तो वास वाडटलो हो मात बदल दिसता. हांगा आमकां लोकांचे झरे, लोकांचे बांयो पोल्यूट जाल्ले हो आमकां बदल दिसता. सो जर ह्या केदार नायकान जर कितें डेव्हलपमेंटान वचून जर बदल घडयला जाल्यार हो घडयला. ह्या केदार नायकाचे तोंड सद्या सील टेप मारून बंद जाल्लेले आसा. कित्याक कितले खोके आनी कितें जाला एकदम ओके पळय ते तेका खबर आसतले, जनतेक खबर आसतले, देवाक खबर आसतले. सो ते उलोवपाची आमकां गरज ना, कित्याक ते सगळ्या लोकांक खबर आसा. पण ह्या सालिगांवान ही जी परिस्थिती जाल्या, हो हेरिटेज विलेज जाय जो घाटयांच्या हातीन वयता, हो हेरिटेज विलेजाची सद्याची पाड पडल्या पळय, हेचेर लोकांनी आवाज उठोवपाक जाय. रेव्होल्युशनरी गोवन सदांच तुमच्या वांगडा आसतले. आनी आनीकूय इश्यूज आसा. जसे जसे दीस वयतले आमी सालिगांवचे तुमकां टूर करून दाखयतले की हांगा हो गांव घाटयांक ह्या केदारान ह्या पंचायतीन कसो विकलेलो आसा तो. देव बरें करूं.